कोट्यांनी रुपया मोडून नूतनीकरण केल्ले कला अकादमीक परतून गळटी लागल्या. गळटेक लागून फॉल्स सिलिंगूय कोसळ्ळां. ताका लागून कला अकादमीच्या कामाच्या दर्जाचेर परतून एक फावट प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला. शेनवारा लागिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून उदक शिरपून हे फॉल्स सिलिंग कोसळ्ळें आसूं यें. कला अकादमी जी हालीं कोट्यांनी रुपया रिनोवेट करून कोट्यांनी रुपया मोडून जी रिनोवेट केल्ली त्या कला अकादमीचे रिनोवेट केल्ल्या कला अकादमीचे एक एक कारनामे जे हांगा घडटात ते आमी पळयतात. आतां नवो कारनामो जो जाला तो हांव तुमकां दाखयता. कितें जालां तें ना आतां हे हांगासर पळया, हो सेक्युरिटी गार्ड हांगासर आसा तो आमकां भितर वचपाक दिना. हांगाच्यान आमी तुमकां हांगासर दाखोवंक शकता की फॉल्स सिलिंग जे आहा ह्या रिनोवेटेड कला अकादमीचे ते हांगासर पडला. आणि कितें जालां एक्झॅक्ट कितें जालां तें पळोवपा खातीर आमी जर वचत जाल्यार हांगासर आतां आमी पळोवपाक शकता की हे सेक्युरिटी गार्ड हांगासर तेंच्यांनी नेमियार केल्या आणि ते आमकां भितर कितें जाता एक्झॅक्ट ते आमकां पळोवपाक दिना, फोटो मारपाक दिना, व्हिडिओ काडपाक दिना. हें अशें कित्याक करतात हो एक व्हडलो प्रश्न. कोणा खातीर आणि कोणा कडल्यान दडोवपा खातीर तुमी हें करता. सो हो आतां सेक्युरिटी गार्ड हांगासर जो आसा गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो तो आमकां भितर आतां सोडिना. हांगासर परत एकदां तुमी हांगाच्यान आमकां दिश्टी पडटा की जें सिलिंग कोसळ्ळां ओके पळय हें सिलिंग कोसळ्ळेलें आमकां दिश्टी पडटा. वयले कशें सकयल पडलां, थंय ती लायट जी वयली आशिल्ली ती सुद्दां सकयल पडल्या. सो अशे तरेन ही परिस्थिती आमी हांगाच्यान दिश्टी पडटा. पूण थंय वचपा खातीर आमकां हे जे आसा ते अजिबात दिना. आतां तांकां कोणें सांगलां भितर सोडूं नाका म्हणून, किंवा कित्या खातीर भितर वचून आमी फोटो किंवा व्हिडिओ काडूंक शकना काय लोकांक हें सगळें कळटलें की बाबा कितें कला अकादमी भितर घडटा तें. तुमी आमकां कित्याक भितर सोडिना? कोणें सांगलां कोण इन्चार्ज तुमचो? इन्चार्ज कोण आहा तुमचें? नांव कितें इन्चार्जाचें? इन्चार्ज कोण तुमचो? बट आमकां तुमी जस्ट आमी वयतले एक फोटो व्हिडिओ घेतले आनी आमी येतले. कितें जालां कितें भितर? कितें जालें? फॉल्स पडला, सिलिंग पडला बीन. तूं गेल्लो भितर पळयला? पडला सिलिंग पडला. सो तेंची बाबड्यांची आमी काय चूक करूं शकना, कित्याक तेंकां कोणें सिनियर्सांनी कोणी तरी ऑर्डर दिल्या आसतल्यो की मिडिया जे आहा तेंकां भितर सोडूं नाका म्हणून. तर अशे तरेन तुमकां तरी सुद्दां आमी ह्या माध्यमांतल्यान दाखयता की हे फॉल्स सिलिंग जे आहा ते पडलेले आहा आणि कोट्यांनी रुपया मोडून कला अकादमीचें रिनोवेशन केल्लें. आतां हें रिनोवेशन ह्या असल्याच दर्जाचें आसा काय कितें हें खबर ना. फाटले फावट एकदां कला अकादमी जे मास्टर दिनानाथ मंगेशकर जो सभागृह आहा थंय उदक जें आहा तें सकयल वज्र कसो पडिल्लो तेन्ना आमी जेन्ना मंत्री गोविंद गावडे हांकां विचारलेलें तेन्ना तेणी सांगलेलें की ते थोडे रिपेरिंगाचें अशें काम आशिल्लें तेका लागून ते टेस्टिंग चालू आसलें तेन्ना अशें जालें म्हणून. पूण आतां हें जें सिलिंग पडलां तें कित्या खातीर पडलां काय किंवा हेका जबाबदार कोण, आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे आमकां भितर वचून ते कित्याक तुमी दाखोवपाक दिना, हांगासर कित्याक आडयतात तें सुद्दां व्हडलो प्रश्न आसा. आणि हेका लागून परत एक फावट कला अकादमीची जी कोट्यांनी रुपया मोडून रिनोवेशन जे केल्लें तेचेर परतून एक फावट प्रश्न चिन्ह जे आहा ते उबें जाल्लें आहा. तुमी पळयत रावत. म्हाज्या वांगडा विनायक सामंत आनी हांव विश्वनाथ नेमे, पणजी.